तियात्रांचेर सेन्सर बोर्ड घालचे ना म्हूण सरकारान लेखी उतर दिवचें म्हूण तियात्रिस्त मागतात. ते खातीर तियात्रिस्तांनी सरकाराक 15 दिसांचो प्रास दिला. तियात्रिस्तांचो एकवट ह्या नांवान तियात्रिस्त एकठांय आयल्यात. सेन्सर बोर्डाचो कसलोच प्रस्ताव ना अशें सरकारान हे पयलीं स्पश्ट केलां. तियात्रांचेर नजर दवरूंक सेन्सर बोर्ड नेमपाचो सरकाराचो विचार चल्ला म्हूण गोंयभर तियात्रिस्तां मदीं बोवाळ पडला. तियात्रिस्तांनी ह्या गजालीक हरकत घेतल्या. सरकाराच्या ह्या हालचालीक लागून तियात्रिस्तांचो एकवट ह्या बावट्या खाला तियात्रिस्त एकठांय आयल्यात. तियात्रांचेर सेन्सर बोर्ड घालपाचो विचार ना म्हूण सरकारान स्पश्ट केला. तियात्रिस्त सरकारा कडच्यान लेखी खात्री मागतात. आमगे रिक्वेस्ट आहा तेमी सेन्सर कितें मोदी कितें आहा ते स्क्रॅप करपाचें आनी आमकां तेणी यू वॉन्ट एश्युरन्स फ्रॉम द रिटर्न एश्युरन्स फ्रॉम द गव्हर्मेंट कित्याक आनी फॉर दॅट वी आर गिवींग द 15 days. त्या 15 days भितर 15 दिसां भितर तेणी आमकां एश्युरन्स दिवचें. हांव तियात्रिस्ट हांव पॉलिटिकल नातान बरयतां नांव घेवन म्हणटा ह्याच्या फुडें म्हणटलो मोरोसोर म्हणटलो पण हांव बंद जावपाचो ना. तुमी कितले सेन्सर काडा कितें करप मागीर म्हाका जेलीन घालल्या पासून कोता येता हांव मोरोसोर म्हणटलो. मिनिस्टराक मेळ्ळें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर हो इश्यू आमच्या थिएटर अकॅडमीचो न्हू. सो वेन इट इज नॉट अ इश्यू ऑफ थिएटर अकॅडमी हाव कॅन आय गो टू द मिनिस्टर. ना पण तुमकां लेटर येयला न्ही तशें. लेटर येयल्या कितें लेटर येयल्या फॉर सेन्सूर कर म्हणून न्हू सेल्फ इम्पोज सेन्सरशीप करूंक जाता जाल्यार. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. पणजे पक्षविरोधी वावराक लागून बाबुशाक काडले उपरांत काँग्रेसीन दाबोळेचो आमदार माविनाचेरूय बाण मारपाक सुरवात केल्या. काँग्रेस म्हणटा कापासदाद आसल्यार माविनान पक्ष सोडून वेंचणुकेक वचचें. माविनाकूय उलयतल्यांचें कोत ना. तो म्हणटा काँग्रेसीचे मुखेल फुडारी आपल्याचेर उलोवपाचें धाडस करिनात. जे उलयतात ते आमदार सुद्धा नात. एक्शन घेवनूच दाखोवची म्हूण काँग्रेसीनूय माविनानूय काँग्रेसीक चॅलेंज दिली. बाबुशा उपरांत काँग्रेस आनी माविनाचे तोंडाक तोंड लागलां. बाबुशा भशेन आपल्याकूय पार्टींतल्यान काडून उडोवचो अशें खंय दाबोळेचो काँग्रेसीचो आमदार माविन उलोवन दाखयता. काँग्रेसीन माविनाक चॅलेंज दिला. सुनील कवटणकार म्हणटा माविनान दुसरी वाट धरची नाजाल्यार थोड्या दिसांनी जे बाबुशाक तेच ताकाय. I don't understand why Marvin Gudino either he has lost his head or something. He has become so shameless. If he is not agreeing to the party policies, to the principles of the party, if he doesn't have any faith in the leadership of the party, why he is not resigning? आणि तो जेन्ना आपलो बीजेपी कडेन रोमॅन्स करता आनी म्हणटा डेव्हलपमेंट कोणाचो कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट काय तुजो स्वताचो डेव्हलपमेंट. कित्याक इतलो जर तुका बीजेपीचेर जर विश्वास आसा जाल्यार काँग्रेस सोड रिजायन जा आमदार म्हणून आनी बीजेपीच्या टिकेटीचेर इलेक्शन करत निवडून यो थंय आमी पळयता कितलो आसा तुजो. माविन म्हणटा काँग्रेसीच्या मुखेल फुडाऱ्यांक उलोवंक दम ना आनी जे म्हणयारे म्हूण उलयतात तांकां जनाधार ना. काँग्रेसीन म्हाजी कामां करूं ना. इल्लीगल मायनींग आसून दी आनी वेगळे वेगळे दुसरे स्कॅन्डलान जे इनवॉल्व आसा ते फाटी भितरल्यान कॉम्प्रोमायज करता आनी म्हाका बोटान दाखयता आनी तांकां कापसतात आहा. आतां म्हाजेर भोंकपा थोड्या मनशांक आयला जे कांय स्टँडींग ना केन्ना इलेक्ट जावन येवं ना. मेन लिडर आहा तो उलयना हांव रावता मेन लिडर आहा तो उलय आनी मागीर हांव तुजेरूय उलयतां आनी तुका एक्सपोज करून दाखयता. हे बिबट्यांक घालनाका मुखार. काँग्रेसीन बाबूश मोन्सेराताक काडल्या उपरांत बाबुशाची घरकान्न काँग्रेस आमदार जेनिफर मोन्सेराताचें कितें काय म्हूण प्रुडंटान तिकाच विचारलें. जेनिफर म्हणटा ते पार्टीन थारावपाचें. सध्या तरी ती काँग्रेसी बरोबर आसा. Yes, as of now, I'm with the Congress party. At least for now, till I don't know what plans Babush has, but for now I'm with the Congress party, and I intend to stay with them. Yes, I will. What Babush has done, I leave to him. He is an entity by himself. He decides what he wants, so I do not interfere in what he does. इतले मजगती कळंगूटचे पुलीस अल्पवयीन भुरग्यांचे चोरांच्यो टोळयो चलयता म्हूण आदलो आमदार आग्नेल फर्नांडिसान आरोप केला. There are gangs of young boys who are let out on the street, and the police come and collect 50 rupees from each of these young boys. So I think there is a big racket going on with the police. Very young boys, very young girls who are left on the street, they are vulnerable, and I'm sure pedophilia is going on here under the nose of this police. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.